शेनवारा पालिका वेंचणुके खातीर 17 उमेदवारी अर्ज आयल्यात। आता मेरेन वट्ट 26 उमेदवारी अर्ज आयल्यात। शेनवारा उत्तर गोंयांतल्यान 3 आनी दक्षिण गोंयांतल्यान 14 अर्ज दाखल जाले। पालिका वेंचणुके खातीर शेनवारा 17 उमेदवारी अर्ज दाखल जाल्यात। आता मेरेन दाखल जाल्ल्या अर्जांची संख्या 26 जाल्या। उत्तर गोंयांतल्यान म्हापशें पालिके खातीर 2 जाल्यार दिवचले पालिके खातीर 1 तशेंच दक्षिण गोंयांतल्यान केपें पालिके खातीर 5, मुरगांवां 4, कुंकळ्यां 3 आनी मडगांवां आनी कुडचडे काकोडे पालिके खातीर दरेकी 1 अर्ज आयल्यात। पालिका वेंचणुके खातीर 25 फेब्रुवारीच्यान अर्ज भरपाक सुरवात जाल्या। 25 एकूय अर्ज येवंक ना। 26 वेळ 9 अर्ज दाखल जाल्ले। उपरांत शेनवारा 17 अर्ज दाखल जाल्यात। आता मेरेन 26 अर्ज दाखल जाल्यात। पणजे महानगरपालिके खातीर भाजपान जाहीर केल्ले 30 उमेदवार येवपी मंगळारा उमेदवारी अर्ज भरतले। मजगतीं पणजे महानगरपालिका तशेंच राज्यांतल्यो 11 पालिका, सांखळी पालिका, जिल्लो पंचायतीचो नावेली मतदारसंघ आनी ग्रामपंचायतीच्या पोटवेंचणुके खातीर 20 मार्चाक मतदान जातले। त्या खातीर उमेदवारी अर्ज सादर करपाक 25 फेब्रुवारीच्यान सुरवात जाल्या। ही प्रक्रिया 4 मार्च मेरेन सुरू आसतली। RDXGOA ब्युरो रिपोर्ट।